सुरुवातीक आमी गीत गाऊया A9 पेज नंबर 4 A9 पेज नंबर 4 Taruban iyan Bapa puta katmya Gayon guru iyan Deva moga kaya Taruban iyan Bapa puta katmya Gayon guru iyan Deva moga kaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांतल्यान बरेपण शिपडावंक आनी दिसा दिसपट्ट्या मोगाच्या कोडण्यांतल्यान आमी गोवाई जावंक जेजू आमकां आपयता. हेच तेणे आमकां सगल्यांक लागूंक हे भेटेंत आयज आमी मागुया. आयज आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्यांचो दीस आमी पाळटा. किरीतपणी सगल्या तरणाट्यां खातीर मागुया. देवाचें बरेपण जाणवायेन रायन कृपेन जिविताचें बरेपण जिवंक आनी उदीक तांच्या जिवितांतल्यान काळसवनाचें उदारपण वाडोवंक तांचे खातीर आनी तांचो फुडार परसळीत जावंक सगल्या तरणाट्यां खातीर आनी किरीत भाशेन आमच्या गांवच्या एक एक तरणाट्यां खातीर आमी मागता. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून खालदेकायेन त्याच देवाचें भोगसणें हे वेळार आमी मागुया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत सदांच सकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Moima deva kusurgi ani shanti tacha isa sausari. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोपवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. मोहिमा देवाक उचोरगी आनी शांती ताच्या इसा संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
सोम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवाक उजोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मगन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उजोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी आमेन. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि शासनाचे देवा आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलां ती चडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. या मी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चोरयता देवा शासनाच्या शासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोजेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता दुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं नये वो तांचेर जुलूम चलूं नये. कित्याक इजिप्तांच्या देसान तुमी पोरकीं आसल्यात. विधवेक आनी अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्ल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो. तुमच्यो बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हजे परजेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतोर भाशेन वागूं नाका. ताचे कडचो वियाज घेवं नाका. खात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनीक कांय ना. हाणें तो आपली कूड धांपता. नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलो. कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग कोत्ता. सगळीं म्हणया. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग कोत्ता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्ता. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें कोट. म्हजो सरवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग कोत्ता. तो म्हजें खडप हांव ताका शेरोणां येता. तो म्हजो धाल म्हजो बळिश्ट आदारी. म्हजो किल्लो म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग कोत्ता. सर्वेस्पर म्हजें खडप ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थेक सदां सर्वदा.
जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां. पागयोन पावलून तेसोलनीकारांक बरयलेले पयले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, वगर बोळान, पयत आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम गोट नितीदार तुमकां पावले आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरें जाणा. तुमचे पालिले आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगां मदें पयत आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मॅसिडोनियेंत आनी आखेयेन सगळ्या भावात्यांक तुमी एक नमुनो जालीं. होय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हयच मॅसिडोनियेंत आनी आखायेंत, कित्याक तुमीच देवाचेर भावात दवरलो म्हूण सगळ्यां कडेन अशे भाशेन गमून आयलें की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्या देवांक सोडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गांतल्यान येवचो आसा. त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवंत आसा म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. स्वामी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजियो एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंधळाक घालूंक तांच्या भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाड केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यान व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा हाचेच सारको, तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी सुमूर्त आनी प्रवादाची शिकवण दवरलेली आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, जशें सुरवातेक आमी आयकलां, आयज आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्याचो दीस आमी पाळटा.
तरणाटी तर जाणाच पूण तरणाट्या भायर हेरूय तुमी जाणात जाल्यार हो दीस आमच्या 2 प्रांतांत व्हडा गुणगुणान आदी संभ्रमताले. सगळी आख्ख्या गोंयची तरणाटी एकठांय जावन सांगातीन हो दीस हे भाशेन मनयताली. आतां पॅन्डेमिकाच्या काळांत आमी आसा आनी पिडेक लागून ह्या वर्साक हो दीस हे भाशेन संभ्रमूंक मेळ्ळो ना. पूण हांव म्हणटलो आसलो ह्या वर्साक हो संभ्रम अदीक होता बरीत आनीक अदीक म्हत्वाचो आनी बरो जाला वो जाता अशें हांव म्हणटा. आनी कित्याक म्हणटा काय कित्याक ह्या वर्साक ही संभ्रमणी एके भाशेन वेगळे तरेन आमच्या 2 प्रांताच्या यूथ डायरेक्टरान फादर सावियो डिसोजा आनी मांडून हाडली. ताच्या मार्गदर्शना खाला जाय तरणाट्यांनी जावन ही नवी मांडावळ ह्या वर्साक घडली. आनी कसली काय ह्या वर्साक हो तरणाट्यांचो दीस एके भाशेन मनोवंक ग्रॉसरी कलेक्शन ड्रायव्ह हे तांणी मांडून हाडली. जेवणा खाणाच्यो वस्तू एके भाशेन एकठांय करप आनी सगळे एके भाशेन हे गरजेवंतां खातीर वांटूंक हो प्रयत्न दुसऱ्याचो हुस्को मनान धरून हें घडोवन हाडलें. आनी म्हणी बाबा न्हू हे मनान धरून आख्ख्या आमच्या गोंयांत 16 केंद्र ताणें मांडून हाडल्यात. आनी तातूंतले एक केंद्र आमची फिरगोज जुंय ह्यो वस्तू हाडून दिवंक जाय. पण बाबा न्हू ह्या दिसान हांव हें सांगता कित्याक खंयच कारण आसा. हे जे मांडून हाडलेले ही मांडावळ हे भाशेन आसली तरणाट्यांनी फक्त तरणाट्यांनी आवय बापायक न्हय न्हय म्हणून दुसरे आसा तांकांय न्हय पूण फक्त तरणाट्यांनी जे कोण जोडटात ताणें आपले जोडींतलो पयसो मोडून वो जे कोण जोडिनात ताणें आपले जे पॉकेट मनी आसात जे थोडे बरे आसात ते सांबाळून उगडे उगडे दवरून तातूंतले एके भाशेन हें दिवंक हें कितें मन आसलें आसा. बरी बाबा न्हू हें मौन जाय त्या तरणाट्यांनी आमच्या वाराडांत अदीक करून पेनेच्या वाराडांत जाय त्या तरणाट्यांनी हे भाशेन हें मौन मनान धरून उदारपणान जाय तें हाडून दिलें. आमचे फिरगोशेंतूय जाय त्या तरणाट्यांनी आपल्याक करता ते भाशेन जाय ते आमच्या तरणाट्यांनी जाय ते एके भाशेन ह्या गरीब गरजेवंतां खातीर हें धान ग्रोसरीज जेवणा खाणाच्यो वस्तू तांणी हाडून दिल्यो. खरेंच ज्या ह्या सगल्या तरणाट्यांक हांव सभी माजार शाबासकी दितां. पूण सांगपाचें कारण एक दीस आसलें भावनो ह्या सगल्या तरणाट्यां मदें तुवें फिरगोशींतल्या ह्या तरणाट्याचे एके भाशेन थोडेशें कौतूक आनी इस्तिमत सांगचें दिसलें. कितें सांगूं दिता बाबड्यानो एखाद्या पयर वो हें हाडून वस्तू हाडून दिवचो निमाणो दीस आसलो. तांच्या फादरान म्हाका फोन करून विचारलें फादर केन्ना मेरेन आमच्यांनी ह्यो वस्तू तुजे लागीं हांगासर पावूं येता. आनी म्हणलें सांजे 7 पर्यंत देखून वेळ आसा. आनीक हे जाल्या उपरांत म्हणलेलो वावर आसा आमचे तरणाटे येवन येतले. आनीक सांजे 6:05 जाता म्हणसर 3 गाडयो हांगासर दारांत उब्यो जाल्यो. थोडीशी तरणाटी आसली तांची सगल्यो ज्यो वस्तू आसल्यो त्यो तांणी भायर काडून तांकां दाखयल्ल्या जाग्यार तांणी व्हरून दवरल्यो. आनी दवरल्या उपरांत के भाशेन भायर आसले आमचे तरणाटे बायलांक खेवताले तो वेळ आसलो. थोडेसो इनफॉर्मल चॅट तांचे लागीं एके भाशेन सभास करतना तांकां विचार केलो. हे सगलें जे घडलें आनी तेन्ना ती म्हणटाली फादर आमकां खबरूच नासली. आनी खरें म्हणल्यार हाचो व्हड प्रचार करूंक ना फकत जस्ट एन वॉट्सॅप मॅसेज ह्या केंद्रांतल्यान ही मॅसेज धाडल्या आनी ह्या सगळ्याच्या तरणाट्यांक जे पावल्या तांणी उदारपणान आपलें उदारपण दाखयना. आमकां खबरूच नासली फादर. कालूच म्हज्या एकल्या इश्टान ही मॅसेज आमकां धाडली आमी पळयली. ही मॅसेज वाचले उपरांत
आमी सगळीं के भाशेन एकठांय जालीं आमी सगळीं तरणाट्यांनी चिंतलें कितें तरी करूंक आमच्यांनी घडटा ते भाशेन आमी पयशे कलेक्ट केले आनीक हे सगळे एकठांय करून कितलेशेच हजार आमचे एकठांय जाले 13,000 वयर पयशे एकठांय जाले आनी हे सगळे पयशे जे आमकां मेळ्ळे हे पयशांचे हे सगळे वस्तू घेवन आयज हांगासर आमी आयल्या पयली बाबानो कितले रिवॉन तारपण बरोबर ल्हानशी फिरगोज एक धाकटीशी फिरगोज पूण व्हड तांचे हात थोडीशी तरणाटी पूण तांचे काळजांचे उदारपण उदीक सुबेजलेले भाशेन दाखोवन करता बरी बाबानो ह्या तरणाट्यांक तशेंच ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी उदीक आमच्या फिरगोजेंत जाणी एके भाशेन हें उदारपण दाखयलां तांकां कितें आमी शाबासकी दिता देवाचें बरेंपण कुरबां आनी बेसांवां उपटपणी तुमच्या जिवितान तुमकां फावो जातली बाबानो एडविन लुईस खोल अशें म्हणटा द डिग्री ऑफ लविंग इज मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ गिवींग आमचे मोग करपाचें वर्तेपण दाखोवळ जाता वो ताचो प्रचार आमकां मेळटा आमच्या एके भाशेन दिवपांतल्यान तो दिसून येता पण बाबानो असलेंच कितें आयज ही वाचपां आमच्या मुखार हाडटात आयच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकान आमी आयकलां के भाशेन इस्रायल पोरजेक एके भाशेन खिरी तवडगेस करता देवान तुमचे सवें तुमकां जाय तें बरेंपण दिलां आनी ज्या देवान तुमचे सवें जी दोयाळाय दाखयल्या तसलेंच दोयाळ मोवाळ काळीज तुमी दुसऱ्या सवें दाखोवची आनी वरवीं ह्या तुमच्या दोयाळ कोडण्यांतल्यान ह्या तुमच्या मोगाचे वागणुकेंतल्यान तुमी दुसऱ्या सवें हें देवाचें आसणें पळोवन तांकां हो मोग तुमी उगडाप करूंक एके भाशेन तो यास करता आयचे दुसऱ्या वाचपान बागन पावलू हे तेसोलिनीचे पोरजेक एके भाशेन शाबासकी दिता आनी कित्याक काय कित्याक जी आज्ञा जेजूची आज्ञा जी तांकां ताणें दिल्ली आनी शिकयल्ली जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी दुसऱ्यांचो करचो ही आज्ञा तांच्या जिवितान तांणी पाळली देखून तांकां शाबासकी दिता आनी न्हूच फकत पाळली म्हूण ही आज्ञा तांच्या जिवितान पाळून तांचे ही जिविताची वागणूक दुसऱ्याय सोरभोंवतीच्या गांवाच्या भावार्थ्यांक एक देख जाली देखून तो तांकां ही शाबासकी दिता बरी बाबानो हेच वतीपण आयच्या शुभ वर्तमानांनी आमी पळयता गेल्ल्या आयताराक आमी आयकल्लें कशे तरेन जेजूक हे फास्ट मारूंक सोदतात आनी तरेतरेनी फास्ट मारूंक प्रयत्न करतात आयजूय एके भाशेन असलेंच कितें मौन तांचें आसलें सादुकेक तांकां हालयल्ले आतां ओफारी येवन जेजू लागीं विचारता सगल्या आज्ञा मदली व्हडली आज्ञा खंयची आनी विचारपाक कारण आसलें त्याक जे मोजेसाचे कायदे आसले ह्या कायद्यांक तांणी आनीकूय तांचे कायदे एके भाशेन वाडून सोडून घातलेले दे एडेड मोर टू दॅट आनी अशे तरेन खंय 613 कायदे तांचे आसले ह्या सगल्या 613 कायद्या मदले एक कायदो उंचा मोतो जर जेजू विचून काडटा जाल्यार तातूंतले जे हेर कायदे उरले तांकां किकोन करता हे एके भाशेन दाखोवळ जाता ह्या सगल्या कायद्यांक एकूच एक सेंटेन्सान ते घालून सांगूंक वागड आसले प्रश्न एके भाशेन तांकां हाडला आनीक ह्या प्रश्नाच्या जबाब दितना जेजू एके भाशेन परतून तांकां हातूंतल्यान हाडूं कितें दाखयता काय ह्या प्रश्नान जेजू जबाब दितना जेजू एके म्हणटा तुमच्या जिवितान मोग उंचा वर्तू आसूंक जाय आनी हो मोग देवा सवें आनीक जो देव ह्या मनशा सवें ठिकाण करून आसा ताच्या मोगांतल्यान हो तुमी दाखोवन करूंक जाय म्हूण जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां उदगास करता बरी बाबानो मोग जिवितान जर आमी दाखयतले कशें आमच्या जिवितान ही वागणूक आमी हाडटले काय मोग दाखोवंक घोडे आमच्या जाणटी आसात जायती घोडे पिडेवंतां आसात असले सगळे आमचो कितें हुस्को आमी दाखोवया
घरांत आसात तांकां उदीक मूग आमी वांटुया. दुसरी जे आमचे वळखीचे कोण आसात तांकां भेट करुया, तांकां थोडोसो वेळ आमी दिवया. आनी भाशेन ह्या जाणट्या आनी पिडेवंतां सवे आमचो किरीत हुस्को आमी दाखोवया. भयणानो, जायतीं गरीब गरजेवंत आसात. ह्या गरीब गरजेवंतांक जायते तरेन आमच्यांनी तांच्या आदाराक आमी पावूं येता. जें कितें भोव थोडें वो ल्हान देखून म्हज्यान करूं येता तें ह्या असल्या गरीब गरजेवंतां खातीर करूंक आमी आयतीन जावया. ग्रोसरी कलेक्शन ड्रायव्ह ही जावन आसली एक ल्हानशी संदी तरणाट्यांक, आनी ताचो लाभ एके भाशेन बरे तरेन जायते आमच्या तरणाट्यांनी काडला. पण बाबा, आमी आमचें उदारपण दाखोवंक, उदारपणान एके भाशेन आमी दिवंक आमी आयतीं जावया. तिसरे सुवातेर जायतीं घोडे एके भाशेन प्रश्नान सांपडलेले आसात. तांच्या जिवितान जायते व्हड भार आसात. कोण तरी आपणाक आयकतलो हे घोडे ती रावतात. भणी बाबानो, तांचे प्रस्न ओलूच जाता जाल्यार आमी तांकां आयकूंक आमचें कान दिवया. तांकां आयकूंक थोडोसो वेळ आमी तांच्या सांगाता सारुया. आनी भाशेन तांचो जिविताचो व्हड भार हळू करूंक आमी वावरुया. हे वरवीं ही आज्ञा आमच्या जिवितान आमी पाळूंक पावतल्या. आनी जो देव आमच्या जोण एकल्याचे सवें ठिकाण करून आसा, ह्या देवाक ताचे सवें आमचो मोग ह्या आमच्या दिसत्या भावा भयणी वरवीं आमी जिवंक पावतल्या. अशें आसा. हे वेळार सगळे आमी सांगातान आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुर्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांभाळलो, अंकवार मारितान जल्मलो, पोस पिलाता खाल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, ताका पिलो, तो मेल्ल्यांमध्ये देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय त्या जिवां आनी मेल्ल्यांची मोजपी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासण्याचें जिवीत. आमेन. आनी ह्या बाबार्थान हे वेळार आमचे जोण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान विस्पांनी आनी म्हत्वाशांनी बापाच्या मोगान बरोवन जिवंक आनी होच अनबरलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान आपले पोरचेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमचे राज अधिकारी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी तांची सेवा करप म्हूण तांणी ओळखून घेवंक आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मनान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा,
हे मागणे कोता तुका. आयज जायती आमची तरणाटीं मोगाक आशेतात आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन रस्त्यार पावतात. तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान तांणी आपल्या जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबान थावन सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगाक ओडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडखळ जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आयज कुटुंबांत ना जाला. आमचे कुटुंब आमी देवाक शिकयलोल्या अखंड मोगाचे बुनयादीर बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. तरणाटीं वेगवेगळ्या प्रस्नांक फुडो कोत्तात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावंक पूण देव तांचो जायतो मोग कोत्ता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोद तांणी वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधोयल बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्या. तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच आयकताय हे आमी ओळखून घेता आनी हेच मनान आनी बाबार्थान थोडीशी आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान. ही आनी हेर जे गरजो आमकां फावो आनी उदीक करून सगल्या आमच्या तरणाट्यांक तुज्या बरेपणान आनी कृपेन बर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोणेच्या वेळार गीत गावया. C23 पेज नंबर 38. Kelo lepico si vaura घालता बापाच्या दिसा आमच्या ताटांत तो स्थिर उरपा आमच्या ताटांत तो स्थिर उरपा काडलोलो रोस गोंयच्या फोडला ओता बापाच्या दिसा आमचे कालसीन सोऱ्या रुपा आमचे कालसीन सोऱ्या रुपा होस्माल दोनिया वरदानाचो आवडेताय तुमी ठोयलोलो हेचाय सोदां तुका बेटे ओरपी लोले तुजे रोस्ते Osmal dunia wardanaco Auletai tumi toilolo Etsai sodan suka bete Orpi lole tuji rosi. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या दानाचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहीम आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या सोन एकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारी चौधरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जादोस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक कुरात. Bafartaco gute porgo tu hiao. Jesu melo, Jesu জীবন जाला, Jesu nowia yetolo. Jesu melo, Jesu জীবন जाला, Jesu nowia yetolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदगास करता आनी हो जिविताचो डोंग आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेडे आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गुडीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या आनी खेरीतपणी सगळ्या आमच्या गांवच्या भाव भयणांची दया कर आनी सगळ्या आमच्या 2 प्रांतांच्या तरणाट्यांचेर आनी आमच्या गांवच्या एक एकल्या तरणाट्यांचेर तुजो केरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत जुजे तुज्या पोती, भाग्यवंत जुजे वाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, अदवास भाग्यवंत आंतन, भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. म्हणजे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां शुदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सजनाच्या सजना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या 2 दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
गायन सॉन्ग D47, पेज नंबर 75. एकठांय केल्यान एकचिका आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण अनुदानी मोरतेपण एकठांय केल्यान एकचिका आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण अनुदानी मोरतेपण जुय प्रीती मोग पोसता तुय देवाची रासा जुय प्रीती मोग Sui pritimo, tui devaci rasa. Sui pritimo quosta, tui devaci rasa. Sui pritimo, tui devaci rasa. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजे कोणे रुपान आमी सबरमन घेतला तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गांत संपूर्णयन आमकां मेळचें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
आयज मिसाची मांडावळ केल्या आगारवाडा समुदाय तशेंच कालचे सांजे तांणी इगोज सफाई केल्या ताका सगल्यांक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक चोपडे समुदाय. ह्या सुबानांत डोनेशन दिवन आदार दिला एक बरो मागपी आर्कांजेला डिसूजा आनी डेनिस रॉड्रिगेज तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. किरीत दिनवा सादोयता भयण लुडीन भयण प्लातिल्दा आनी गंगा हांचे कालच्या दिसा आपलो किरीत वेळ दिवन तांणी फुडल्यान ग्रोटो आनी सोर भोंवती चालां आनी तोंड काडून सफाई केली. तुमचो बरो हुस्को आनी मोन इगोजे सवे आमी मानून घेता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर किरीत आशिर्वाद घालूं. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता. जोसेफ डिसोजा आंक्वारपूत गाब्रिएल कायतानो डिसोजा आनी लेपोल्दिना डिसोल्वा लेपोल्दिना डिसोजा ह्या गांवचो आनी क्लॅरिसा जुलियट डिसोजा आनी कुस्तोदियो पॉल डिसोजा. क्लॅरिसा जुलिया डिसोजा आंक्वार्दू कुस्तोदियो पॉल डिसोजा आनी क्लाउडिना जुली डिसिल्वा हांचे मदें ही तांची पयली चीट जे मदें कसली आडकूड आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवचो कायदो आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायनो सॉंग F7 पेज नंबर 88. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक.